आणि नोव्हेंबरान रुजू जातले हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान सांगिल्ले तशीच उतरां भारतीय जनता पक्ष गेल्या मार्च पासून दीत आसा आणि सगळोच जुमलो जाला. खोटाडेपणाचो महामेरू असो हो पक्ष जाला. ऑफिसान येतले अशें काही काळा सांगला गेले, अमूक वेळा येतले, अमूक काम करतले, तमूक काम करतले. हे जे खोटारडेपणा जो चल्ला तातूंतल्यान एक कोंकणीतली एक म्हण आसा ती ह्या बाबतीत योग्य लागता की ना हे तुम्ही ठरयात. अशी म्हण आसा की बाप दाखयना जाल्यार श्राद्ध कर. आज ती वेळ आयल्या. मुख्यमंत्री दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध करात. अरे खंय आसा मुख्यमंत्री? तेन्ना आमकां पळोवपाचें आसा की हो जो आमचो आयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा, मानादीक पर्रीकर बाब, हो सगळ्याच बॉडीचो अध्यक्ष आसा. ESGचो आसा, GSIDCचो आसा, IBPचो आसा, सगळी कडेन ताचोच आस्पाव. आणि आमकां कळटा त्या प्रमाण CMले जे OSD आसात हे आज CMची पावर मिसयूज करतात. आणि असे असंख्य डायरेक्टर आणि ऑफिसर्स आसात की तांकां ओबलायज करता ऑर्डरी काढून. जितेंद्र देशमुखान कितेंय स्टेटमेंट केलो हे मुख्यमंत्री बरो ना हे अख्ख्या गोंयाक खबर आहा. गोंया राज्यान गेल्या 5 वर्सां ब्रिजीस, रोड्स, सगळे तरेचे गोष्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे केन्ना खंयच्याच राज्यात जावं ना ते ह्या राज्यात जाल्ले आसा. फाल्यां तुमीच म्हणटले की मनोहर पर्रीकराची याद दवरतले की ह्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी केल्ले म्हणून. आणि आयज तशी परिस्थिती आल्या केल्ल्यार म्हणपाक. पण त्याच बरोबर मनोहर पर्रीकरचे आरोग्याची स्थिती जितेंद्र देशमुख कोर्टान गेल्यार चला म्हणून सांगा कोर्टान. कित्याक ते काँग्रेसा कडेन मुद्दो ना, तेजे जिवना फाटल्यान लागल्या. ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा अँड द फॅक्ट इज दॅट ही इज नॉट वेल. ही हॅज गॉट पॅनक्रियाटिक कॅन्सर. देर इज नो हायडिंग ऑफ दिस फॅक्ट. But what is his present condition? You know that he has been brought back from AIIMS. He is at home. Let him be peaceful with his family. Manohar Parrikar being at home obstructed administration. I have not found it. I am continuing coming and inaugurating projects and taking up new projects. So let's leave him at his. I spoke to him yesterday also. Leave it.